बाब, तूं आज श्रमधाम योजनेंतल्यान जे काणकोणचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर ह्यांच्या सहकार्यान जे घर बांदपाचें तुमी येवजण सबंद गोंयान आनी काणकोणां चड गरिबां खंय तरी सगळ्यांच्या सहकार्यांतल्यान घर उबी जावचें ही एक संकल्पना घेवन सराक तुमी तुमचो उजो हो दोनी हात दिता. तूं त्या बद्दल सांगूं शकता? कशें आसा पळय की गरीब लोकांक पावप हें चड गरजेचें. आनीक आमची एरियेंत तशी सगळेच श्रीमंत ना किंवा थोड्यांची कॅपेसिटी बी ना कशी की घर बांदपाची अशी. कशें तरी काटाकुटू करून लोक जगतात आनीक आपल्यालें घराचें हें करतात. तितूंत भितर सरान ती जी श्रमदामाची जी येवजण केली ती इतली लोकांक बऱ्या पडली की कितलेशे लोक सरा म्हणे आयले आनी तितून आमी सामील जाले आनी कितले लोकांची घरां बी उबारून दिलीं. पयचे खेपे सांगिल्लें की 73 घरां जालीं आनी 73 घराचें आमी काम करताले आसतना ह्या शोभाचें घराचें काम करता आसतना शोभा म्हणल्यार आमकां पयसुल्ली न्ही. शोभा म्हणल्यार म्हागे क्लासमेट. शोभा म्हागे क्लासमेट जाल्यार शोभा आमी 5वी सावन 10वी वयता बरोबर जाल्यार ती आमचे सारकी बरोबर म्हळ्यार भयणी सारकी वागताले. आनी शोभा कितें जालें जाल्यार आमी हांगा धांवून घेताले. ज्या दिसा घर पडलें बी आनी तेन्ना बी आमी आयले तेन्ना सर आयलो आनी तेन्नाच सरान सांगलें की शोभाली घराचें काम करपाचें. इतली उमेद दिसली कारण शोभाचे फाटल्यान तसो कोण आधार नाशिल्लो. शोभा हें एकटें आनी शोभाचो आधार म्हणटा तो आमगे वेंकटबाबू बायल आनी वेंकटबाबूची घरांतली फॅमिली. सरान जेन्ना सांगलें की शोभाची घर करया म्हळ्यार आमकांय उमेद जाली की खंयच्याय एक आधारान सराच्या आधारान किंवा आमी बरोबर रावन जर शोभाची घर जर जाता जाल्यार आमकांय तितलें समाधान मेळटलें आनीक एक सूख अशें म्हणजे शोभा घर जावं म्हळ्यार आमकांय सूख अशें की शोभाली घर जाता कारण तें एकटें आशिल्लें. तितूंतल्यान सराक हांव चड बरें म्हणटा की सरान आमची वेलवाडा वार्डाक बी 2 घर बांदली. ही घर जबाबदारी म्हाजे कडेन दिली आनी ती लास्ट सुद्दां ती कंप्लीट करून दिली आनी घराचो घरप्रवेश बी बरो जालो. तितूंत भितर ह्या एरियेन आमचे कशें सरा बरोबर आमी वागता आसतना आमचो सुनील आमचो महेश आमचे वेलवाडा हांचे पैंगीण पंचायतीचे 3 पंच जे आसात ते आमी सरा बरोबर सदांच आसात म्हणजे असली कामां खातीर. खंय कोणी पडले गेले खंय जाले गेले खंय मेले गेले अशें करून आमी ही काम करतात. तांकां अशें दिसता की सराची एक संकल्पना आसा की 100 घर करची आनी म्हाका दिसता की आमी सरा बरोबर रावतले आनी ती 100 घरां कंप्लीट करतले आनी गरज पडली जर जाली जाल्यार लोकांक कोणी येत जाल्यार 100च्या वयर सुद्दां वचपाक सराक आमी मदत करतले अशें सांगता आनी सगळ्यांक. महेश बाब, विनय तर सदांच हांव हिमालया ट्रेकिंगाक गेले तेन्ना पळयतालो हातींत टेप घेवन खंय तरी व्हिडिओ दिसतालो. आयज तूं प्रत्यक्ष हें घर उबी जाताना दिश्टी पडटा. तूं टेप लायता पूण आतां तुवें स्वता कायल घेवन हाती घेवन तूं खोडी घालता ते सिमेटी घालता आनीक डॉक्टर रमेश तवडकर हांच्या संकल्पनेक तूं एक मोठो आदार दिता. 2 उतरां. आमी सदांच काम करून लोकांक दाखयतात. चड उलयना. श्रमधाम सरान ज्या दीस स्टार्ट केलें त्या दिसा सावन हांव सरा बरोबर आहा आनी सर सांगता थिंगा म्हाजें आनी म्हाका एक सरा बरोबर सर म्हणटा केन्नाय पळय गरिबांक हेल्प केल्यार खंय चुकून म्हणटा तशें आनी तेजी प्रचिती म्हाकाय जाला. जेन्ना हांव ही जी घर स्टार्ट केला आज म्हळ्यार म्हाका समाधान आहा कित्याक हांव त्या घराक कितें तरी म्हाजी इल्ली घाम पडटा आनी तेंचे कडल्यान एक च्या तेंचे कडच्यान ती पिता ती सदांच म्हाका याद उरता. हांव केन्नाय वयता तेन्ना म्हळ्यार याद ह्या घरां पिलो ह्या घरांत जेवलो म्हणटा पळय तशें ती घरां अत्यंत बिकट परिस्थितीन सरान जी घर जी आज म्हळ्यार पळयला न्ही ती पळयतना हांव सरा बरोबर एवरी घरा कडेन पावल्लो आहा आनी ती घर पळयना म्हण खरोखरच एक दुख्ख जाता आनी अश्रू येतात आनी सर म्हणटा तशें अंत्योदय तक वचपाचें आनी ताजो म्हाजो म्हूण हांव एक सिवील इंजिनियर आनी म्हाजी सहकारी सगळे आमी श्रमधामा वयता पळय तेंचे बरोबर हांव सदांच सरा बरोबर ही काम करपाक फुडें आसतलो. थँक्यू. सुनील बाब, तुमी पंचायतीन काम करता तुजे बरोबर सतीशय काम करता. सराची मिसेस तुमचे बरोबर सरपंच आहा आनीक तुज्या वार्डान हें दुसरी घर दिसता. एक तूं नासले कारणान इनॉग्रेशनाक आमी आयले ना पूण काम खंय थांबलें ना. तुका एक खंय तरी अजुनूय हें आसा स्फूर्ती येता काम करपा बद्दल थोडक्यान? सरांनी जो श्रमधाम कन्सेप्ट सुरू केलो तो सगळी गोंयभर तेजे आनी सांगपाची गरज ना की गरीबाचे गरीब जो घर बांदपाक शकना ताका एक स्वताची हक्काची घर उरपाचें ह्याच उद्देशान सरान जें सुरू केलें तेजी प्रचिती वेळोवेळार येत आसा. आनी म्हाजे म्हालवाडा वार्डाक हें दुसरी घर. हेजी पयलीं कविताचार्य हेजी म्हणटा तें घर कंप्लीट जाल्लें आनी हे शोभापागी हेजी घर ते एकले रावताले पूण अकस्मात एक पणसाचें झाड तेजे घरार पडलें
आनी घर पूर्ण हें जालें बेचिराग जालें पडटा तशें आनी तातूंतल्यान सरान त्या वेळार विजीट केलें आनी सांगलें की हें घर आमी बांदया आनी रोखडेच त्या दृश्टीन हें केलें मदीं थोडेशे भाटकाराचो इश्यू आशिल्लो तोय सरान आपल्या हेजेर हें केलो मोकळो केलो आनी मागीर ह्या घराक हात घातले तुमी सगळीं एकाय आयिल्ले फावंडेशनाक आनी आज पळयतात की अवघ्या एक 8-10 दिसां भितर हें घर ऑलमोस्ट सगळी जाल्ली आसा स्ट्रक्चर कंप्लीट जाल्ली आसा त्याची रुफिंग 1-2 दिसां जातलें आनी म्हाका दिसता की पावस हे जाता शोभा पागयेक एक घर रावपाक मेळटलें कारण तेज्याय जशें सतीशान सांगलें की तेजे फाटल्यान कोण ना पूण सरांनी दाखयलें की तेजे फाटल्यान ताका समजुपाक गरज ना की आपूण एकलो आसा आमी सगळे आसात सर आसात बाकीचे सगळे आसात आनी त्या उद्देशानूच हो जो श्रमदामाचो कन्सेप्ट आसा तो मुखार वचत आसा